सुरवातीक आमी गीत घेवया पेज नंबर 100 G7 हो पळे तो येता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या इश्टानो, आयज आमी क्रिस्तेनाच्या दुसऱ्या सोतोळ्यान भितर सरता. एका भावार्थान, एका विस्वासान आमी ह्या देव मंदिरांत आयल्या आनी त्याच जेजूक आमच्या काळजांत स्विकारूंक आमचे पातकी जिवीत आमी वळखून घेवया. जायते फावटी चिंतनांनी आनी कोरण्यांनी त्या देवा सरशी आमी पयस गेल्या. आनी आमी सगळीं एका ताळ्यान म्हणुया. हांव पातकी सोर पळविता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तनान विचारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदां सांगवान मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सासणांच्या आनी काकुसरा देवा, तुज्या पुताक आमी धावी मेळोवंक वेता. संवसारी करण्यो आमचे वाटेर अडखळ जायना जावच्याक सर्गींच्या जानवायेन आमची मनां उजवाडाय. हे परी तूं आमकां दिवंक येताय त्या सुखाचे वांटकरी आमकां कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. इजयस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. म्हजे पोरजेक बुजबोण दियात, तिका बुजबोण दियात म्हणटा तुमचो देव. जेरुजाल्याच्या काळजा कडेन उलोवयात आनी ताका उलो करून सांगात. तिचे चाकरेचे दीस सोंपले, तिच्या पातक्यांचे फारीकपण जाले. सगळ्या तिच्या खोटेपणाक सरेस्पराची आतांतली दुपेस कास तिणें भोगली. एक ताळो आड्डोता. ओरोनान सर्वेस्पराक एक वाट तयार करात. ओरोनांतल्यान देवाक एक न्हीद राजमारो करून दवरात. सगळी फालकी बरोवन येवन दी. दोरेक पर्वत आनी दोंगर कातरून
सकल पडून दी. सगळी ऊंच कोटपां सपाट जमीन जावन दी आनी सगळे लांब लांब दोंगराचे मैदान जावन दी. तेन्ना सर्वेस्पराची बोयमा पडगोड जातली आनी आख्या मनशा कुलाक ती दिसतली. कित्याक ही उतरां सर्वेस्पराच्या तोंडांतली. सियोनाक कुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा, ऊस पर्वताच्या तेंगशेर चडून वच. जेरुजाल्याक कुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा, व्हडल्यान ताळ्यान बोब मार. भिरांती विडे बोब मार. जुदाच्या नोगरांक सांग, ओ पळे तुजो देव. पळे सर्वेस्पोर आपले पदवेन येता. आपल्या बोळान सगळें तो आपल्या ताब्यान कोत्ता. जोयताचें इनाम ताचे बरोबर येता. ताच्या जोयताची सगळी चिंतनी ताचे फुड्यान वेतात. मेंढरा राखणो कसो तो आपल्या इंडांक चलयता. आपल्या हातांनी मेंढुल्यांक उखलता. तांकां आपले खाणकेक मारून वता आनी पोरां काडटल्यांक विसवाच्या जाग्यार पावयता. देवाचें उतर हें. देवाचे बरोबकार. आमचो जबाब जावं दी. तुजी काकूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. म्हणुया, तुजी काकूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पर सांगता ते चीत दिवन आयकोता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची बोयमा आमच्या देशान वसताली. जबाब, तुजी काकूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेगेन घेतात. विस्वाशीपण भुमींतलें उपजतलें आनी स्वर्गांतान आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब, तुजी काकूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पर आपुणूच आमकां सुभागी कोत्तलो आनी आमची भूंय जातली सुफोळ पिकाल. न्हीद चलोवन येतली ताचे मुखार. ताज्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. जबाब, तुजी काकूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. भाग्यवन पेद्रूचे दुसरे चिटी वेले वाचप. भोव मोगाच्या भावा भयणांनो, ही एक वस्त तुमी कधीच विसरूंक फावना की सर्वेस्परा मुखार एक दीस 1000 वर्सां सारको आनी 1000 वर्सां एक दीस भाशेन. कांय जाणां तो काळाव कोत्ता म्हूण सांगतीत, पूण सर्वेस्पर आपणें बासायलेलें ते पाळूंक काळाव करिना. तो तुमकां सोंसणिकायेन वागयता, कित्याक कोणाच्याच निसंडोन ताका नाका. सगल्यांनी आपली चाल बदललेली ताका जाय. सर्वेस्पराचो एक दीस चोर कसो येतलो. त्या दिसा मोलोग गुणगुणान नाच जातलें. सृश्टीची धाट्टू उज्यान कडोन वेतले. प्रिथिवीचो आनी तातूंत आसलोल्या सोगट्याचो भस्म जातलो. ज्या दिसा मोलोब आकटें जावन नाच जातलें आनी सृश्टीची
धाडटा लासून कोट्टेले तो देवाचो दीस वेगीं पावूं म्हूण आशेन रावात आनी सगल्या हे भाशेन सोंपतलें म्हणटोच तुमचें जिवीत पातकावीण आनी बागेवंत जावंक जाय. आमी नव्या मोलबाची आनी नव्या प्रितुमेची वाट पळयता कित्याक अशी देवान आमकां भास दिल्या. तुंय प्रमाणीकपण वचतलें देखून बो प्रितीच्या भावा भयणांनो, तें म्हणसर तुमी ताका शांतीन मेलच्याक तांगता तितली उमेदीन निश्कोळपणान आनी गुन्यांवा विणें जिवंक वावरात. देवाचें उतोरें. देवाचे वळखकार. उदकाराक उबी रावया. Soy sorbes poro, soy sorbes poro, soy sorbes poro, soy sorbes poro. सर्वेस्पराचो मारूक तयार करात, ताच्यो वाटो नीट करात आनी आख्खे मनशाकूळ देवाचें तारण पळयतले. Soy sorbes poro, soy sorbes poro, soy sorbes poro, soy sorbes poro. सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. देवाच्या पुता जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान सुरू जाता अशें इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकार बरयल्लें आसा. पळय, तुजे फुडें हांव म्हज्या दुताक धाडटां. तो तुजी वाट तयार करतलो. तो अरण्यांत आड्डोतल्याचो ताळो सर्वेस्पराचो मारूक तयार करात, ताच्यो वाटो नीट करात. तर पातक्यांच्या बोगसण्या मेळचे खातीर जिवीत बदलणेचें स्नान परगटून आयिल्लो जुआंव अरण्यांत दिश्टी पडलो. आख्खो जुदियाचो प्रांत आनी जेरुजाल्याचो सगळो लोक भायर सरून ताचेशी वेतालो आनी आपलीं पातकां सांगून जॉर्दान नदींत ताच्या हातांतल्यान तें स्नान घेताले. जुआंव उंटाचें लवणेचें आंगावलें न्हेसतालो आनी तोळ आनी रानवटी म्होंव खावून जियेतालो. भाशण करतना ताणें म्हणलें, म्हज्या फाटल्यान म्हज्या वन बलवंत एकलो येता. सरपट पडून ताच्या वणाची वाडी सोडूंक म्हाका फावना. हांवें तुमकां उदकांत स्नान दिलां खरें, पूण तो तुमकां पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावान भयणो, आयची तिनूय वाचपां आमकां एक बरी शिकवण दितात. आमी क्रिस्तानाच्या दुसऱ्या आयतारार आसा. इजायास प्रवादी हो जुदेवांक संदेश परगट्टा आनी जुदेव लोक हे बाबिलोनांत आमी वाचूंक गेले ते बाबिलोनांतल्यान आसले आनी तांकां जायते निराशीपण भोगताले, कित्याक ते तांच्या बाबिलोनांतल्यान तांच्या घरा पालेस्तिनींत वचूंक
एक अरण्यांतल्यान वचूंक मार्ग तांकां आसलो आनी ह्याच काळार बागेवन इसायास प्रवादी तांकां एक संदेश दिता की देव तांकां सोडचो ना म्हणून आनी तांकां तांची काळजां तीर करूंक देवाचेरूच भावार दवरूंक तो आज तांकां उलो करता. मोगाच्या भावान भयणो, ह्या पयल्या वाचपान आमकां पळोवंक मेळटा की इसायास प्रवादी जुदेवांक म्हणटा की तांचें गर्व सगळें काडून उडयात आनी देवाचेरूच ते पातयेवंक तो तांकां आपयता. इसायास प्रवादी तांकां सांगता की आमच्याच पातकांक लागून आमकांच आमचेरूच कुराड मारून घेतलेली आसा अशें तांकां तो आमकां सांगूंक सोदता. आमी पातकां करतात आनी आमीच त्रासांत पडटात हेंच तो आमकां दाखोवन दिता आनी देव सदांच उक्त्या हातान तो आमकां परतून आपल्याच्या वेंगेंत घेवंक आपयता आनी आपल्याच्या वेंगेंत घेवंक सोदता तें आयज इसायास प्रवादी देवाक तो दाखोवन दिता. मोगाच्या भावान भयणो, जायते फावटी आमी असले परिस्थितींत मेळ्ळलीं आसात, आमी असले परिस्थितींत सांपडलेलीं आसात. जायते फावटी आमी बरें काम करचे सुवातेर आमी जायतीं पातकां जियेतात आनी आमचेरूच हे अदृश्ट हे कोश्ट हाडून घेतात. तर मोगाच्या भावान भयणो, इसायास प्रवादाच्या उतरांतल्यान आयज पयल्या वाचपांत देव आमकां म्हणटा की आमी देवाच्याच मार्गान चलूंक, देवाच्याच मार्गान वचूंक तो आज आपयता. दुसरे वाटेन दुसऱ्या वाचपान आमी पळयना. दुसऱ्या वाचपांत पेद्रूची चीट आमी आयकल्या आनी ही जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाच्या उपरांत 40 वर्सां उपरांत जी जोडी मोडली सुबरलेलीं क्रिस्तांवांक तो बरयता आनी तो पेद्रू बागेवन पेद्रू क्रिस्तांवांक म्हणटा की जेजूचेरूच आदारून रावात, जेजूचेच आज्ञा पाळून रावात आनी ताच्याच आज्ञा खाल चलात. तांकां दिसतालें तांचें निसंडून जातलें म्हणून, पूण तो तांकां ती दिता की जेजूचेरूच आदारून रावल्यार जेजूच्या येण्याक तो तांकां येवंक तो तयार, तांची काळजां तयार करता. आनी आमी ह्या क्रिस्तांच्या काळांत आसा म्हणल्यार आमी आमची काळजां क्रिस्ताच्या येण्याक आमी तयार करूंक जाय. आमी कशे भशेन करता काय होच प्रश्न आमच्या मतीन धरून, होच प्रश्न आमच्या काळजांत धरून आमी व्हरुया. तेच परीन आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां स्नान जाता जुवांव हाची खबर आयकल्ली आसा आनी ताच्याच जिवितांतल्यान आमकां आनीक एक शिकवण दिता. तो जेजूच्या येण्याक सगल्यांक तयार करतालो, तो सगल्यांक उदकान स्नान दितालो आनी तांच्या पातकांची तो ओळख करून घेतालो आनी जायते लोक ह्या स्नान घेवन आपल्या पातकांची ओळख करतालीं. पूण हें तो करता आसतना ताणेंच आपणाकूच ल्हानवीक करूंक दाखयलें. आपल्याच्या जिवितांतल्यान तो ल्हानवीकायेन जियेलो तें करून दाखयलें, देखून तो आज आमकां सगल्यांक एक उदाहरण कशें जाता. मोगाच्या भावान भयणो, आमी क्रिस्तांव भाव भयणी देवाच्या जेजूची फाटलावदारां आमकां बावतीज मेळ्ळलो आसा आनी आमी आमच्या जिवितांतल्यान आमी जेजूक परगटूंक गरजेचीं. आमकां बावतीज मेळ्ळा देखून आमी दर एक आमचें आपोवणें जावन आसा क्रिस्ताचो संदेश परगटूंक, क्रिस्ताचें सर्गीचें राज परगटूंक आनी आमच्या जिवितांतल्यान, आमच्या कोन्यांतल्यान, आमच्या उतरांतल्यान आमी तें परगटूंक जाय. जायते पावणी आमकां दिसता आमी हें काम फकत पाद्री आनी माद्री भावा भयणाचें, पूण हें जावन दर एक क्रिस्तांवाचें. आनी हेंच आज करूंक आमी स्नान जाता जुवांवाच्या जिवितांतल्यान पळयतात. जायते फावटी आमी आमच्या जिवितांत दुसऱ्या वस्तूंचेर चड भरवंसो दवरलेलो आसा, चड आमी आदारलेलीं आसात. पूण जेजू देव आमकां आयज आपयता की ताचेरूच स्थिर रावून, ताचेरूच आमी भावार धरून, ताचेरूच आज्ञाकाल आमी चलूंक आनी आमच्या जिवितांतल्यान एक बरे करणेंतल्यान आनी आमच्या उतरांतल्यान दुसऱ्यांक सगल्यांक जेजू क्रिस्ताचो बरो संदेश दिवंक, जेजू क्रिस्ताकूच आमी परगटोवंक आयज ही आमकां तिनी वचपां आपयतात. तर मोगाच्या भावां भयणो, आयच्या दिसाक आमी मागण्या बसना आसतना आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांतूय
आज मागुया हीच कृपा आमकां दिवं की आमी जेजूच्याच आज्ञाकाल चलोवंक, जेजूच्याच आमी पावलांनी चलोवंक, जेजूचोच मोग आमच्या जिवितांत अनुभवूंक आनी होच अनुभव आमी दुसऱ्यांक दिवंक आनी आमच्या जिवितांतल्यान जेजूक परगटोवंक हीच कृपा आमी देवा लागीं मागुया. आमी आमचो भावार्थ परगटुया. एकाच देवाक सत म्हणटा, सोर पदवेदार बापा, स्वर्गान आनी पृथ्वीचेर रुचणारा दिसत्या सतमंतान देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गान आनी पृथ्वीचेर रुचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सांबाळलो, आंकवार मारीन तायन जल्मलो, पोंच पिलाताकार ताणें कोश सोंसले, ताका क्रुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका लिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिवे आनी मेल्ल्यांची मुजबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकाचे भोगसणे, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. पवित्र पुस्तकांत आमकां जेजू उगडास करून दिता, मागात आनी तुमकां मेळटले, सोदात आनी तुमकां सांपडटले. आनी त्याच जेजूच्या उतरांचेर भावार्थ दवरून आमच्यो मागण्यो आमी देवा मुखार उब्यो करुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी ल्हानविकायेन जेजूच्या वावराक साक्षी दिवंक देवाची कृपा तांकां मागुया. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी लोकांक फायद्याक पडटा तसल्यो योजना निर्माण करूंक आनी पोरजेच्या बरेपणा खातीर वावरूंक देवाची कृपा तांकां मागुया. आमी दर एकल्यान जेजूचे शिकोवणे प्रमाणे आमचें जिवीत बांदून हाडून येतोल्या सोडवणदाराक आमचें काळीज मन तयार दवरूंक देवाची कृपा आमकां मागुया. शिक्षणीक प्रेशितायेन वावुरतना जायत्या आव्हानाक फुडो करचो पडटा. ह्या आव्हानाक क्रिस्ती बावाटान आनी बोरवाशान फुडें व्हरूंक देवा लागीं मागुया. आमच्यो ज्यो गरजो आसात त्यो मनान दवरून आमी मागणी करुया. बापा, आमची कांय मागणी तुजे मुखार आमी उबारल्यात. आमच्या जिवितांत तुजी वाट वळखूंक ल्हानविकायेन तुज्या येण्याक तयार करूंक आमकां फावो ते बळ दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. दाना तोयरे वेळार आमी गीत घेवया. पेज नंबर 39, C27, निश्कोळूंक निर्मोळ उंडो.
म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात तसलें जावन दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सुबेच्या दावाक सोर्वेस्पोर मानून घेव. प्रार्थुया. दयाळा बापा, खालत्या काळजान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्यांक कांयच फावो न्हय जाल्यारय ही भेटोवणी वरवीं प्रसन्न जावन आमचे सर्व गरजांनी काकुतीन आमकां आदार दी. ही आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी शासनांचे देवा, सर्व काळ आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापोवन घेवन पयली फावट आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजे पुर्विल्ले येवजण पूर्ण केले आनी शासनीक तोरणांचे दार आमकां उगडायले. हे वरवीं धीर दिवन आतां आमी आशेतांव ते तुजे बसयलेले देणे तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटले. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सग दरबारा सांगाता तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जर तुज्या पवित्रत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं दी आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशें कश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिशांक दिलो आनी म्हणले, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणले, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणे कराराचे रगत, पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. Pavartaco good pergotuya. Sumia Jesu tuce moronami somolanta. Tuce bono shivon porami pergotu. Tuce emia ami atreta. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी ही जेजूची कूड आनी रगत जातल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर.
आनी फ्रांसीस आमच्या भागीवोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळ्या बापा, आनी सगल्या योधनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनोर शिवणपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबां भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्योवन झुजे भाग्योवन दवरून दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणां. आमेन. आमच्या सुरंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकलेले प्रार्थना आमी दीर्घेन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारात जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुडवारांक बक्षिताव, तशें आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरोशान ओत्रेकताव. तर आमकां तुजी उदार काकुती सर पातकांतली सुटय आनी सर आखांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्तांत तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणले, तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मायमोगान आमी शांती दिया. देवाचे शिली संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिली संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिली संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. मोगा विस्तान होस तो जेजू संवसाराचो सोडवंदार. ह्या सोडवंदाराच्या जेवणाक आपल्याक ते आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया. पेज नंबर 69 D40 सोर्गी उंडो जेसून दिलो. Amka was no for
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आमच्या ओमलीक प्रसन्नांक तुवें दिल्ल्या त्या जेवणांत आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या गुटांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूंचे जानवायेन मोल करूंक आनी सर्गींच्या देण्यांक लोबदूंक आमकां शिकय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Marcin Mossad. हांव दिनवासतां फादर जोझफ नाझरेथ, फादर क्रिस्टो आनी आमचो डिकन शॉन सिल्वाक हे मीस तुमचे बरोबर भेटूंक आनी तुमकां देवाचें उतर परगटूंक ताणें मदत केल्ली आसा. तुमकां हे सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक व्हडा भक्तीन तुमी हांगसर येतात. आमी आतांच सायबाचें फेस्त संभ्रमलेलें आसा, तातूंत आमकां खूब बरेपण फाव जाल्लेलें आसा आनी आमी आजुनूय उपकारी काळजान हांगसर येता ताका दिनवासूंक आनी आनीकूय कृपा आनी देणी मागूंक, आनी देव आमकां सदांच दिता. तर आमी तुमकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. त्याच बरोबर आमचे बरोबर हांगसर वावुरतात तितल्यांकूय सकाळी सकाळी उठून ती हांगसर येतात. आमचे सांकिस्तांव, मिडियाचे आमच्या क्वायर, आमचे वॉलंटियर्स सगळे मदत करतात आमकां, तितल्यांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. हेरां आमच्या मिसान वांटो घेतात आख्ख्या संवसारांत. तुमकांय सगळ्या जाणांक देव बरें करूं. तुमी आमचे पासत मागतात, आमी तुमचे पासत सदांच मागता. तर हांगसर मिसां आयताराची फकत 3 सकाळचींच 7 आनी 8 आमचे भाशेन, 9:15 मीस इंग्लीश भाशेन. आमी 10:15 दवरूंक ना, कित्याक खूब लोक म्हाका म्हणटा 10:15 कित्याक दवरूंक ना फादर. 10:15 दवरूंक ना कित्याक हाका लागून आमी 9:15 दवरलें की ना 10:30 म्हणून हितू काबार जाता. 11 आमी सगळ्या ट्युरिस्टांक भितर घेता. तर आयताराची आमी ताका 9 भितर घेना, पूण 11 ते 5 आमी तर मागीर लेट घेत जाल्यार ती सगळीं हांगसर आसतली आनी हांगसर भितर चोरयो जातात मागीर. हाका लागून आमी अशें दवरलेलें आसा की 9:15 आमी मीस दवरया, मागीर ती खटपट ना आमकां, मागीर लोक येवन आनी वचोनी. पूण आमचो इनोसंट लोकांक मागीर ती त्रास करता, ताका लागून हांवें अशें दवरलेलें. हेरा दिसांनी 2च मिसां 7 आनी 8, 7 आमचे भाशेन आनी 8 इंग्लीश भाशेन. दर म्हयन्याचे 6 तारखेर सायबाच्या कपेलान हे सायडीन गेली की ना पेट्रोल पंपा उपरांत सुमार 150 मिटर दावे वाटेन धाकलें सुपिल्लें कपेल आसा. थिंचोर सायबाक ती कॉलेज दिल्ली, तो हांगसर गोंया आयिल्लो तेन्ना, सेंट पॉल्स कॉलेज. तें कपेल आहा आनी थिंचोर आमी मीस घेता 10 वरांचेर आमचे भाशेन दर म्हयन्याचे 6 तारखेर. बाकीचे सगळें तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. उबी रावन आतां आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वपदवीदार देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या, जेजू क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूचे मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता.
आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे अवतऱ्याक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शाती पावक म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाकाणटा. आमेन. शेवटाक आमी गीत घेवया. पेज नंबर 98 G3 बाळका तूं ये.